तिगोवन दवरपी उदरगत करची अशी मागणी करीत एक वेगळेच षडयंत्र रचून ह्या सरकारान लोकांच्यो जमनी काबार करपाच्यो थरयल्या, बिल्डरांक दिवपाच्यो थरयल्या असो आरोप रामकृष्ण जल्मी बाबान केला. ह्याच सरकारान जी बेकायदेशीर घरां आसा ती रेग्युलरायज करची म्हणून एक हालींच कायदो केला आनी हाजो विपर्यास म्हणून हो कूळ कायदो काडून फाटी घेतला. कितें केला हाजे बद्दल मागीर जर वेळ मेळत जाल्यार आमी भासाभास करुया. दोतोर. म्हजें नांव डॉक्टर घनश्याम मार्दोळकर फ्रॉम मार्दोल. सगळ्यांत पयलीं प्रुडंट मिडियाचें हांव कौतुक करतां की तेंच्यांनी मतदार राजा हो उपक्रम लोकां मदीं हाडलेलो आसा, जेणे करून लोकांच्यो अपेक्षा जे कोण कॅन्डिडेट उबे रावतले की ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आपले कॅन्डिडेट उबे घालतले ते कितें आसा ते तांकां पयलींच कळटलो, त्याचे वयल्यान ते आपलो मॅनिफेस्टो तयार करपाक शकतात. आतां प्रियो मतदारसंघा पुरते येवपा जाल्यार सगळ्यांत पयलीं हांव उलयतां तो अनएम्प्लॉयमेंटाचेर. आज एज्युकेशन इतकें वाडलेलें आसा आनी तेजें म्हत्व सगळ्या लोकांक कळिल्लें आसा. आमचे गांवचे किंवा हे मतदारसंघात किंवा गोंयचे खंयचेय लोक घेया सगळे आज सुशिक्षीत जाल्लेले आहा. आज ग्रॅज्युएशन म्हटल्यार खंयच ना, प्रत्येक जाण ग्रॅज्युएट जाल्लो आसा, किंवा जावं ती इंजिनियरींग डिग्री आसूं किंवा फार्मासी डिग्री आसूं किंवा डेंटल किंवा मेडिकल, पूण तांकां प्लेसमेंट मेळटा काय ना हो मोठो प्रश्न आमच्या गोंयकार मुखार पडलेलो आसा. आतां म्हाज्या सायडीक हांगा एडवोकेट राजू मंगेशकर बसलेलो आहा, ते कामगार क्षेत्रांत बरें काम करतात. पूण जेन्ना आमची भुरगीं पास जावन भायर वयतात, फॉर एग्जाम्पल म्हाका अशें एग्जाम्पल म्हाजे कडेन आसा, बी फार्म जाल्ले आसा, एम फार्म जाल्ले आसा, आनी जेन्ना ती प्लेसमेंटाक कुणय सारकेल्या फार्मा कंपनीत किंवा वेल्ड सारक्या फार्मा कंपनी वयता, तांकां पगार स्टार्टींग कितको आसता खबर आसा? 7 ते 8 हजार. इवन आफ्टर एम फार्म, इवन आफ्टर फिनिशींग इंजिनियरींग डिग्री कॉलेज आपली डिग्री घेतली भुरग्यांक प्लेसमेंट मेळटा मडकय सारकेल्या किंवा वेल्डा सारकेल्या 8 ते 10 हजारां. ही तेंची आयची परिस्थिती भुरग्यांची. म्हणजे भुरगे आज शिकून सुद्दां गोंयांत फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. सो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, गव्हर्मेंटाची पॉलिसी खंय तरी कमी पडटा. आमचे भुरगे शिकतात, मुखार येतात, पूण जाय तांकां रिटर्न मेळना. हे दृश्टिकोनांतल्यान आमचो लोकप्रतिनिधी किंवा सरकार आज पर्यंत गोंयांत पळयता अशें म्हाका दिसना. कित्याक प्रायवेट सेक्टरान नोकरी मेळटा. आज लेबरर आमच्या घरा कडेन येतले जाल्यार 500 रुपया मिनिमम घेता अनस्किल्ड. आनी हांगा शिकलेले भुरगे जे BCom BSc किंवा एम फार्म जाता किंवा इंजिनियरींग जाता तांकां पगार मेळटा कितको? 8 हजार किंवा 10 हजार. काडी जाल्यार 250 वयर ते क्रॉस करिना. ही अधोगती आहा. हेजेर खरें म्हटल्यार लोकप्रतिनिधीन त्या पक्षांनी विचार करपाक जाय आनी आपलो मॅनिफेस्टो तयार करून अशी इंडस्ट्रीज गोंयांत येवपाक जाय ज्यो आमच्या भुरग्यांक काम दितल्यो, काम दिता तांकां पेमेंट दितलो तोय बरो दिवपाक जाय. हे दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका पयलें मत तुमच्या मांडन दिसता. दुसरें, डेव्हलपमेंट हो सदांच कंटिन्युअस प्रोसेस आसता. हांव म्हणिना प्रियोरान डेव्हलपमेंट जावनात. प्रियो हो भाग असो आसा तो गोंय हें म्हाका दिसना की खेडेगांव खंय उरलेलें आसा. गोंय हें एक इट इज बिकम नाव वन अर्बन सिटी एज सच. आमचें क्षेत्रफळ व्हडलें ना. फ्रॉम पेडणे टू काणकोण घेत जाल्यार की आमी एक सकाळीं स्टार्ट मारल्यार एक 2 वर भितर दुसऱ्या सायडी पावतात. अशे वेळार आमी प्रियो मतदारसंघ हो पोंडा आनी पणजी हाजे मदीं आशिल्ल्या कारणान हांव म्हणटा आमी खेडेगांवांत रावना. प्रियो हे एक शहराचोच एक भाग जाल्लो आसा. हांगा नकळत रस्ते, लायट आनी पाण्याची उदकाची आमकां तितकी समस्या ना. थोडे भागात आसा, सायवेरे सारकेल्या ना म्हणना हांव, पूण जाय तशें तो उदकाचो तो प्रश्न घेत न्ही. म्हाड्डोळा एक मेन टँक आसा, वॉटर टँक, ही पुर्तुगीज कालीन वॉटर टँक. ती आज पर्यंत तेन्ना उदक त्या टाकयेंतल्यान कितके लोकांक वयताले, म्हाड्डोळा हे परिसरांत लोक कितके येयले, आनी आज डेव्हलपमेंट कितकें जालें, कन्स्ट्रक्शन केलें, पूण ती टँक जाय तशी थंय रिपेर जावना की दुसरी बांदून थंय जाल्ली ना. हेजेर एक विचार जावपाक जाय. आनी थंय नवी बरी व्हडले कॅपेसिटी टँक म्हार्दोळ येवपाक जाय, जेणे करून आमकां त्रास जावपाक जायना मुखार. दैवसोगान आज आमकां उदक बरें मेळटा. गोंयच्या खंयच्याच भागांत मेळना अशें. आमकां सकाळीं 6 उदक सुरू जाता ते सांजचे 8-10 पर्यंत उदक आसा. ते आमचें एक नशीब गोंयकार म्हणजे माड्डोकाराचें बरें आसा. तेंवूय हांव सांगता, पूण हें कितकें तेंप चलतलें. आमकां खंय तरी आमकां आमचे मुखार येवजण करची पडटली. त्या खातीर टँक म्हाड्डोळ जावपाक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता. ट्रान्सपोर्ट आज प्रत्येक हांव म्हणटा गोंयकार तितके श्रीमंत ना. इकॉनॉमिकली दे आर नॉट दॅट रीच, पूण गोंयकार श्रीमंतीन रावतात. प्रत्येक जाण कसो रावचो, कपडे कशे घालचे, कशी आपल्या कडेन गाडी आसचे, कशें आपलें घर मेंटेन करचें, हेजेर प्रत्येक जाण लक्ष दितात. आनी ते अनुसारान जरी ट्रान्सपोर्ट प्रत्येक कडेन आसता तरी आसतना म्हाका दिसता मडकयच्यान मार्दोळ किंवा प्रियोच्यान सावेरेच्यान प्रियोच्यान मार्दोळ असो ट्रान्सपोर्ट खूब कमी आसा. खूब आमकां कित्याक कळटा, आमचे कडेन पेशंट सगळे सायडीन येता, सावेरेच्या, मार्शलाच्यान किंवा मडकेच्यान येता, सकाळीं येता आनी तांकां वयतना खूब त्रास जाता. तेन्ना ट्रान्सपोर्टाक लक्ष घालून त्या प्रतिनिधीन सकाळीं येवपाक, दनपारां वचपाक किंवा दनपारां 3 येवन सांजचे 7 वचपाक असो ट्रान्सपोर्ट ह्या रुटार म्हणजे फ्रॉम मडकय वाया महालवाडा टू मार्दोळ
किंवा फ्रॉम प्रियोर सायड फ्रॉम केरी सावरा ओल्ड सायड वाया प्रियोर टू मार्दोल मार्दोळा तिंगा वचपाक सो दे कॅन इवन टेक एनी बस फ्रॉम मार्दोल बस स्टॉप एंड दे कॅन गो टू पेंजीम. सो हो सगळे दृश्टीन बरें. हो दुसरो ट्रान्सपोर्टचो प्रश्न तिने पळोवपाक जाय. तिसरें म्हाका सांगन दिसता अबावट स्पोर्ट्साचें एकूच घेता हांव. कित्याक आज 50च्या वयर वर्सां जावन गेली गोंय स्वतंत्र जावन. तो म्हाड्डोळा म्हणजे प्रियोळ मतदारसंघात जाय तसो स्पोर्ट्साक आमकां ग्रावंड अजून जाल्लो ना. प्रियोळ मतदारसंघाचे सगळे यूथ खेळगड्यांक तेन्ना तो एक ग्रावंड सुसज्ज अशें ग्रावंड हे मतदारसंघात जावपाक जाय आनी तो करचो अशें हांव प्रतिनिधी मागता किंवा जे मॅनिफेस्टो तयार करता तें करचें. कित्याक हांव डेव्हलपमेंट परतें सांगता बारीक सारीक डेव्हलपमेंट खूब जाल्लें आसा. आमचे क्लब किंवा बारीक स्टेज रस्ते डांबरीकरण उदकाचे पायप जाल्ले आसा पूण ते करतना ह्यो मेजर ज्यो आसा न्ही फॉर एग्जाम्पल ग्रावंड फॉर द प्रियोर कॉन्स्टिट्युएन्सी जो आज ना आनी तो खेळगड्यांक भुरग्यांक जाय नाल्यार भुरगे जाय ते दुसरे व्यसना कडेन वयतात तेन्ना खेळाच्या मैदानाचेर ताजो उपयोग बरो जातलो. अशें सुसज्ज अशें मैदान मार्दोळ वाठारांत किंवा मार्शल आय कॅन टेक इट्स अ स्मॉल एरिया जावचें अशें म्हाका दिसता. आनी ह्यो अपेक्षा पूर्ण जायत जाल्यार लोकांचे ताका खरो खूब फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. दोतोरान एक बरी सुचोवणी केल्या. जे मतदार राजा ह्या कार्यावळींतल्यान त्या वाठारांतल्या मतदारांच्यो प्रतिक्रिया येतात त्यो बऱ्यो त्यो एकठांय केल्यो जाल्यार एक त्या वेगळ्या वेगळ्या पक्षान एक मॅनिफेस्टो तयार करूं येता. ही गजाल सगळ्या पक्षांनी आनी तांच्या वावुरप्यांनी लक्षांत घेवची. दुसरी म्हणजे तांणी तरणाट्यां वतीन एक खंत उक्तायल्या की हांगा एक रोजगार धोरण ना. सरकार एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करपाक उणो पडला आनी त्या खातीर तरणाटे आयज वेगवेगळ्या व्यसना कडेन वळपाक लागले अशें आमी म्हणूं येता. हांव प्रताप शिवाजी वळवयकर प्रियोळ भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आनी तिवरे वरगांव पंचायतीचो माजी सरपंच आनी विद्यमान पंच सदस्य आसा. म्हाका आतां जे सगळ्यांनी उलयल्ले त्या बद्दल एकूच म्हणूंक शकता की मधू गांवकर हेंच्यांनी म्हटलेलें की उदकाक लागून जो तेल तवंग येता तो सुद्दां हांवें पळयल्लो आसा. कारण तेंचें म्हणणें एकदम खरोखर आसा. वरगांवा हांगासर जर उदक पळयत तें साये उदक आनी ह्या दिसांनी तुमी जर वचात जाल्यार एक तेजेर एक मिनरल लेयर कसो एक येयल्लो आसता आनी ते हातीन घेवंक सुद्दां भंय दिसता सारको. आनी त्या बद्दल म्हाका म्हणजे नवो प्रतिनिधी कोण आमचो येतलो किंवा सरकार कडेन अशें मागणें आसा की विलेज सॅनिटेशन जे कमिटी जे आसा तेंच्या मार्फत ती चवकशी करून जावं कोण निसर्गप्रेमी संस्था ज्यो आसात तेंचे कडल्यान भासाभास करून ह्यो उदकाचे जे नैसर्गीक स्रोत आसात ते सुदारून घेवपाचे जेणे करून लोकांक एकदम बरें उदक मेळटलें. आनी हो प्रियोळ हो असो भाग आसा कारण दर्याखोऱ्यांचो सुद्दां आसा थंय पायपलायन पावपाक सुद्दां म्हाका दिसता थोडीशी कसरत करची पडटा आनी ताका लागून ह्या नैसर्गीक स्रोताचेर लोक खुबशे अवलंबून आसात. आनी खरोखरच ह्या उदकाच्या स्रोताचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी एक म्हटल्यार युवकांक लागून आतां डॉक्टरान खेळाक लागून म्हटलेलें तशेंच इंडोर स्टेडियम ह्या मतदारसंघान जर जायत जागो भरपूर आसा. ओपन प्लेसीस खूब आसात. कमुलदाद जागे आसात जावं हे आसा आनी दिवपाक सुद्दां अशें म्हणजे पंचायती सुद्दां म्हाका दिसता स्वता जावन सरकाराक हँडओवर करपाक रेडी आसतल्यो ज्यो जागो त्यो जर वेवस्थीत सोदून काडून एक युवकांक लागून अशें एक केंद्र तयार करीत जाल्यार तितूंतल्यान रोजगार तयार जातलो आनी युवकांक एक स्फूर्तीस्थान मेळटलें की थंय वचून आपले जे आमी म्हणटात गोंयांतल्यान आमचे कोण प्रतिनिधी वचना ऑलिंपिकान पावूंक जाय हे पावूंक जाय अशें आमी स्वप्न पळयतात. जर थंय पावतलो जाल्यार ह्यो प्राथमीक ज्यो गरजो आसात इंडोर स्टेडियमा ज्यो सारक्यो त्यो जर करीत जाल्यार चड बरें जातलें अशें. नमस्कार. हांव देवानंद सतरकर प्रियोळ ब्लॉक काँग्रेस आसा ताचो प्रेसिडेंट. सगळ्यात पयलीं आयज हो चॅनल आसा ताचें अभिनंदन करतात. आयज मतदार राजा हो ल्हानसोच प्रोग्राम जाता. सगळ्यात पयलीं जशें तुमी म्हळें की प्रियोळ हो सैमांतलो सोबीत असो वाठार पण ज्या तरेन आयज प्रियोळान चल्ला त्या तरेन फुडलो जेन्ना प्रोग्राम करतलो तेन्ना अशें तुमच्या तोंडांतल्यान शब्द येतले काय ना हो आमकां एक व्हडलो प्रस्नचिन्ह आसत. कित्याक आयज तुमकां सगळ्याक
प्रियो हें हिरवेंच दिसता पूण चडश्यो जमनी हांगसरल्यो विकिल्ल्यो आसा चडांत चड जमनी ह्यो विकिल्ल्यो आसा आनी ताका लागून फुडाराक आयज ह्यो ज्यो जमनी उरल्यात त्यो फक्त काही स्थानीक लिडर आसा म्हणत बरे मागपी लोक आसात तांकां लागून ह्यो जमनी उरिल्ल्यो आसात प्रियोन जे राजकारणी लोक आसात खास करून मतदार जे आसात तांणी जागृत जावपाची गरज कितें आसा खुबशे वेळार ह्या प्रियोच्या मतदारसंघाक जे लोक आसात मतदार तांकां फटयल्यात तांकां अशें म्हणटात भाशेचो इशू करप आनी आपूण निवडून येवप किंवा खंयचो मंदिराचो इशू घेवन निवडून येवप आनी मागीर तो प्रश्न थंयच दवरप हो एक म्हत्वाचो प्रश्न हांव म्हणटा कितें राजकारण हें आसूंकूच जाय सगळ्यो पार्टी आसपाकूच जाय पण मतदार जो आसा ताका फटप ना आपूण जें करतलो तें करपाकूच जाय आयज जर तुमी प्रियोळांतल्यो सगळ्यो जमनी जर जे लिडर आसात स्थानीक लिडर तांकां तुमी प्रोत्साहन दिलें ना तांकां सपोर्ट केलो ना आनी राजकारणी लोक जर अशेंच रावले जाल्यार ह्यो जमनी उरतल्यो खंय हांगा मतदारसंघूच आसपाना मतदारांतले लोकूच ते आसपाना ही सामकी म्हत्वाची गजाल आसा ह्या वाठारान प्रियो व्हडलो मतदारसंघ सगळ्याक जसो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हज्या मना प्रमाण तसो जावना कारण एक हॉल बांदलो खंय तरी कितें बांदलें हाका डेव्हलपमेंट आमी म्हणूंक शकना जेन्ना एक कोणी निवडून येता तेन्ना तांणी खुबश्यो गजाली करपाच्यो आसता आनी त्यो करून दाखोवपाक जाय तशें आमच्या प्रियो वाठारांत तरी म्हाका दिसता कांय जावना जशें स्पोर्ट्स म्हणत जी रस्त्यार गोरवां भोंवतात ताजेर अजुनूय कांय विचार जाल्लो ना फक्त इलेक्शन येतकीरूच अशें जाता हाका सगळ्योच राजकारणी लोक जबाबदार आसा तेन्ना प्रियोच्या मतदार जे आसात तांणी जागृत जावपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता की जे लोक नीट वाटेन व्हरतले अशाच राजकारणी लोकां फाटल्यान रावपाची गरज अशें म्हाका दिसता देवानंद बाबान एक बरो मुद्दो हाडलो आमच्या लक्षांत हांगा की राजकारण्यांक एक नवी संवय जाल्या वेंचणुके आदी एक मुद्दो घेवप तो उपस्थित करप एक तर लोकांक फुलोवप आनी मागीर फटोवप नाजाल्यार लोकांक पिशे करप लोकांक फटोवं नाका अशी ताजी एक विनवणी आसा ॲडव्होकेट सत्यावान पालकर वेरे वागुर्मेचो पंच माजी सरपंच तसोच म्हगो पक्षाचो केंद्रीय समितीचो सदस्य आतां सगळ्यांनीच उलयलां की चडश्यांनी उलयलां की डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा म्हणून एक्चुअली पळयलें आसत जाल्यार स्पेशली आमचे सावयवेरें गांव जो आशिल्लो गेली कितकीशीं वर्सां तो दुर्लक्षीत आशिल्लो पूण गेल्या एक दोन टर्म जर इलेक्शनाचे 2 टर्म पळयले आसत जाल्यार भरपूर डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा आमचो एक गांव वाडो आसा मातारभोग म्हणून जे वाडो म्हाका दिसता एक हिल स्टेशन केल्यार जातलें असो उंच सामको भरपूर वयर दोंगरार असो वाडो थंय रावन सबंद अर्दें आमचें गोंय दिसता असो एक वाडो आसा आनी थंय रस्तो करप उदक पावप म्हणल्यार एक मोठें अजाप आयज थंय उदक पाविल्लें आसा थंय रस्तो करप म्हणल्यार इतकें मोठें काम आशिल्लें जे मालक जमनीचे आशिल्ले ते आयकनाशिल्ले तेंची समजूतकाड हेंची समजूतकाड सगळें करून सगळे अडथळे पयस करून रस्तो पाविल्लो आसा तशेंच खेडे सारकिल्लो एक असो दोंगराळ प्रदेश थंय बीन रस्तो पावला अशे दोंगराळ प्रदेश प्रियो वाठार जर भितरलो जर वाठार पळयत जाल्यार खुबसो अडखळीचो थंय डेव्हलपमेंट करप म्हणल्यार खूब कठीण परिस्थिती आसता तरी आसतना डेव्हलपमेंट हो भरपूर जाल्लो आसा वेरे आमकां उदकाचो त्रास आशिल्लो वळवय आशिल्लो अजून थोड्या प्रमाणान आसा पूण थंय आतां सद्या नवी पायपलायन घालपाचें काम चालू केल्लें आसा तशेंच उजगांव गांजा नवो प्रोजेक्ट घेवपाचें काम म्हाका दिसता प्रोजेक्टाचें काम हाती घेतलेलें आसा आनी तो काही एक 2 वर्सांनी जावपाचोय आसा ॲडव्होकेट सत्यवान बाबान ज्या दोंगराळ वाठारांत दोंगुल्ले भागांनी शक्य नाशिल्ले ते काम करून रस्ते आनी उदक पावयलां म्हणून सद्याच्या प्रतिनिधीची तोखणाय केल्या फुडें आमी हांव दत्तात्रय नायक
माजी ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रियोळ काँग्रेस आणि प्रेसिडेंट व्हायस प्रेसिडेंट नॉर्थ गोवा काँग्रेस कमिटी. आतांच म्हटलां तशें एक वेळ विकास जर जाला प्रियोळान जाल्यार तो मंगेशी पुरतो आनी मार्दोळा पुरतो आसतलो विकास. खेड्या गांवांनी तसो व्हडलोसो विकास आजून पर्यंत तरी दिसना. दोतोरान म्हटलें की तांकां मार्दोळा दिसभर उदक आसता. हांव वागुर्म्या गांवांत रावतां, ओपाच्यान 6 किलोमिटर, पूण दिसभर म्हाका उदक नासता. रातचें रात जाल्या उपरांत उदक आसता. सादो उदाहरण, देखून ओपा वर्क्स देखून, पूण आजून पर्यंत आमकां उदकाची फॅसिलिटी ना. फाटलीं 5 वर्सां जाल्यार आमी आयकता 24 तास उदक मेळटलें, 24 तास उदक मेळटलें. आजून पर्यंत उदकाची फॅसिलिटी जावंक ना. आमी जे लोकप्रतिनिधी आसात तांचे कडेन अपेक्षा कितें आसता की बेजीक ज्यो गोश्टी आसता आमकां लोकांक ज्यो बेजीक गोश्टी आसतात त्यो बेजीक गोश्टी मेळपाक जाय. घरा कडेन येवपाक वचपाक तांकां वेवस्थीत रस्तो आसपाक जाय, वेवस्थीत वाट आसपाक जाय, रस्तो आसपाक जाय, लायट आसपाक जाय, वेळार उदक मेळपाक जाय, तांकां स्वच्छ वातावरण मेळपाक जाय. आमचे कडेन एकूय ग्रावंड ना, बरो ग्रावंड म्हणटा आमचे कडेन एकूय ना. आमचे कडेन आजुनूय हॉस्पिटलाचो प्रॉब्लम आसा. हॉस्पिटल ना आमचे कडेन बरें. एक बेतकी हेल्थ सेंटर आसा पूण थंय दोतोर आसना. आसलो जाल्यार नासलो जाल्यार आमी फोंड्या व्हरपाचें आनी फोंड्या व्हेलो जाल्यार फोंड्याय दोतोर आसना. सो प्रियोळचे लोक पयलींच आमी दोंगराळ हितूंचे भागांचे, पूण आमचे कडेन हेल्थाक लागून लोकांचे हेल्थ सांबाळपाक लागून आमचे कडेन बरें हेल्थ सेंटर प्रियोळान ना. आमचे कडेन कला केंद्र ना, आमचे कडेन ग्रावंड बरो ना. आमचे कडेन एकूय इंडस्ट्री अशी आयिल्ली ना की जाका लागून आमच्या प्रियोळच्या लोकांक, प्रियोळच्या भुरग्यांक आमी एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकता. आतां हांगासर कुणें इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, पूण त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीचें जें प्रदुशण आसा तें आमी घेता. थंयचें पॉल्युशन आमी, थंय तें उदक पॉल्यूट करता तें आमी पियोवपाचें प्रियोळच्या लोकांनी. थंयची हवा पॉल्यूट करता ती आमी प्रियोळच्या लोकांनी घेवपाची. आनी थंयचें एम्प्लॉयमेंट कोणाक? भायल्या लोकांक. एम्प्लॉयमेंटाक लागून कोणेंच कांय केलें ना. हे लोकप्रतिनिधींनी हाजेर मातशें फोकस दिवपाक जाय की जे हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट येता त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटान आमचे लोक लागपाक जाय, प्रियोळचे लोक लागपाक जाय. पंचायतींनी सुद्दां सगळ्यांनी हातूंत मातशे कंबायनली एफर्ट्स घालपाक जाय आनी लोकप्रतिनिधीचेर प्रेशर घालून हाजेर आमच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. आतां दुसरी गोश्ट म्हटली एक सांगता, कूळ मुणकार कायद्याचेर तातूंत जो सनसेट क्लॉज आसा तो आमचे दृश्टीन जर दिसता जाल्यार तो रिवर्ट करपाक जाय. सनसेट क्लॉज म्हणजे कितें 2 वर्सां भितर भाटकाराक प्रूव करूं न्ही की तो भाटकार म्हणून आनी हो मुणकार न्ही म्हणून, अथवा हो टेनंट न्ही म्हणून. टेनंटाचेर जी जबाबदारी घातल्या की 2 वर्सां भितर तुवें प्रूव करपाचें तूं टेनंट म्हणून अथवा तूं मुणकार म्हणून, त्या भाटकाराचेर घालात न्ही. भाटकाराक प्रूव करूं न्ही 2 वर्सां भितर की हो टेनंट न्ही म्हणून, हो मुणकार न्ही म्हणून, जाल्यार भाटकाराक ताका दिवं न्ही. तो जर प्रूव जर जायना जाल्यार तशें करपाक जाय. तशें करीत जाल्यार ताजो त्या कायद्याचो आमच्या सारक्या लोकांक, आमच्या प्रियोळच्या सारक्या लोकांक फायदो जातलो. आनी ही कायदे जे करता ते आमच्या लोकांक आसा उपयोगी पडटा पळय न्ही. आमी निवडून दिता ते बरे कायदे करपाक लागून, बरे कायदे करचे लोकांनी वचून थंय. ताजेर लोकांचो जो प्रियोळचो आसा तसो प्रत्येक वाठारांचो अभ्यास करचो आनी त्या लोकांक ज्यो गरजो आसात त्या गरजा प्रमाण कायदे करचे आनी तसो उदरगत करची. हांव फक्त सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणना, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आसपाकूच जाय. त्याच बरोबर सर्वांगीण विकास जावपाक जाय. सगळे सायडीच्यान लोकांचे हेल्थ आमकां सांबाळपाक जाय. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जो कोण नवीन आमदार येतलो ताणें ह्यो गोश्टी लक्षांत दवरच्यो आनी त्या दृश्टीन काम करचें. Matadar Raja in association with Ameya, a dairy enterprises by Above Industries. After a great success in fabrication industries for last 30 years, Above Industries now enters in dairy industries. Say cheers to health with Ameya milk and milk products. 100% fresh milk, no powder, no preservatives, unadulterated. Ameya milk and milk products coming soon in your nearest retail stores. Tone milk, standardized milk, dahi, ghee, lassi and paneer. For distribution call 9545835225. Email info@interfaith.com. Address plot number 11, Pisulle IDC, Pisulle, Sattari, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An institute of hotel management and admission घेवन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत An Institute, Porvorim. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses.
and Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidari Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. दत्तात्रय बाबान भलायकी विशीं हुस्को उक्तायला. कसल्योच सुविधा ना म्हळ्यार भलायकेच्यो ह्या मतदारसंघात. आनी तशेंच जे प्रदूशण जाता तें आमी म्हणजे प्रियोळच्या मतदारांनी सोंसपाचें आनी नोकऱ्यो त्या त्या वाठारांनी जे प्रदूशण करतात त्यो मात भायल्यांक हे ताणें दुख्ख परगटायलां. हांव दामू दिवकर मोगो पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीचो सदस्य आसा. आयज चडशे सगल्यांनी अशेंच म्हटलें की प्रियोळान उदरगत जाल्ली आसा. हांवूय त्या सहमत आसा. पूण आमच्या मार्सेल सारकिल्या हेतून आयज डेवलॉप जायत आसा. राजू बाबान जशें म्हटलां की जागे डेवलॉप करतात, थोडे ऑर्चार्ड्स डेवलॉप जायत आसा. तेजेर कांय आमचो कंट्रोल ना. हे कंट्रोल करपाक कितें तरी एक नवे कायदे असो हाडपाक जाय. जेन्ना ऑर्चार्ड जागे डेवलॉप जाता आनी ते सेल्डीडाक वयता तेन्ना सब रजिस्ट्रारान निदान ते पंचायती कडल्यान तरी कितें तुमी सब डिविजन जाला काय ना हेजेर कितें तरी डॉक्युमेंट्स मागपाक जाय. म्हणजे पंचायतीची NOCs मागपाक जाय. तेन्ना आमी असले जे जागे डेवलॉप जाता, जे लोक भायले घेता. आयज अशें जाल्लें आसा परिस्थिती की जे जागे लाखांनी आमचे गोंयचे लोक म्हणजे आमचे रवासी जे आसा तेंचे कडेन एफर्ट हे जायना की ते आमी जागे घेवपाक. ताका लागून हे भायले लोक चड घुसल्या. हे कंट्रोल करपाक आमी कितें तरी एक प्रयत्न करचो पडटलो. तशेंच दोतोर मार्दोळकारान म्हटलं त्या प्रमाणे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन खरेंच आमकां आमचे जे गोंयचे जे कोण आसा ते कमी पगाराक रावपाक तयार ना. आनी ताका लागून जवळ जवळ 90% लोक जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आमी एम्प्लॉय जाता हितून इंडस्ट्रियल इस्टेटीन ते 90% आसता. आनी ते खंयचे कितल्यो शिफ्टी तयार रावपाक तयार. हे आयज सकाळीं येयल्यार रातचे वयतात ते. आनी तांकां इंडस्ट्रियलांक हे तांचो पुरेपूर ते फायदो घेतात. ह्या बाबतीनूय कांय तरी सरकारान ह्या हेजेर एम्प्लॉयमेंटाचेर कितें पेस हेजेर कितें तरी इम्प्रुवमेंट करपाक जाय. ताका लागून आमचे भुरगे जे आसा ते तांकां इंट्रस्ट जातलो की त्या कंपनींनी काम करपाक लागून. नमस्कार, हांव रमेश गावडे सामाजीक क्षेत्रांत काम करता. हो पिवळ मतदारसंघ हो स्वर्गीय दोतोर काशिनाथ जल्म्याचो मतदारसंघ. ह्या मतदारसंघात दोतोर काशिनाथ जल्म्यान जी बुन्याद घातलेली ते प्रमाणें आयज तेजेर हें कळूच चडलेलो ना. आज हो मतदारसंघ हो पिवळ वाठार हो मार्दोळ क्षेत्र एक पर्यटन क्षेत्र आसा. ह्या पर्यटन क्षेत्रांत एक सादें पब्लीक टॉयलेट ना. हो विकास पार्किंग जर केला तर लोकांची शेतां पुरयल्यांत, शेतकारांची शेतां पुरयल्यांत, पूण ते पार्किंगाचे 12-13 बिरेस्तार जाल्यात. हो विकास हो मतदारसंघ अनुसूचित जमातीचो. हे अनुसूचित समाजाचेर एक सारको न्याय मेळिल्लो आसा. फक्त ताका वापरला, यूज एंड थ्रो करून उडयल्लो आसा. हे हांगा शेतकारांक स्वता कश्ट करतात. ही स्वताची जमीन तरी तांकां ती बाजारांत मार्केट मेळपा सारकें दवरलेलें आसात, मार्केटर मेळून दिल्लें आसात. हे स्वता काम करून बाजारांत व्हरपाचें, पूण हांगा मार्केट तयार केल्लें आसा तेंच कांय केल्लें ना. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान रस्ते हे कशें जाल्ले आसा, ते समुद्रांतल्यो लाटा कश्यो आसा. तुमी आज जर तुमी हांगा आयल्यार ते फर्मागुडी वयल्यान तो पिवळा जर येत जाल्यार त्या रस्त्याची हरशीं दशा जाल्ली आसात. होच विकास म्हाका दिसना असो विकास जालो म्हणून. अशें उलोवपा सारके खूब आसात, पूण टायमूय जाल्लो आशिल्ल्या कारणान आनी ह्या प्रुडंट मिडियान म्हाजे सारकेल्या एका ल्हानशा ह्या प्लॅटफॉर्मार बसयले बद्दल हांव ह्या प्रुडंट मिडियाचे धन्यवाद मानता. गावडे बाबान प्रियोळ मतदार संघ हो पर्यटन क्षेत्रा खातीर वयर सरता, पूण थंय एक पब्लीक प्रोजेक्ट म्हळ्यार भौशीक तरेचो लोकांच्या वापरा खातीरचो कसलोच प्रकल्प तयार जावंक ना. आनी ज्या समाजाचो हांगा चड वावर आसा, जो समाज हांगा चड मोठ्या संख्येन आसा, तांकां जावं तांचे खातीर कांयच कामां जाल्लीं ना अशें म्हूण ताणें सांगलां. उदोवच्यान कांय मुद्दे आयल्या ताचेर आमकां एक थोडो वेळ मेळटा, आमी भासाभास करुया. राजू बाब, तुवें उदो म्हणलें की दोंगर कापणी जाता
अशें म्हणटात की दोंगर कापपाक अलावड ना, जर इवन थंय जी मशिनरी आसा ती कॉन्फिस्केट करप आसता, तर अशा हातून तुमच्या सारकेले लोक आसतना हांगा कशी कामां जाता ही? आमी ती मशिनरी कॉन्फिस्केट करपा जाय म्हणून कायदो आसा, पूण ती करपाक जाय न्ही. मशिनरी धरचे पयलीं जर आमदारान फोन केलो आनी जी मशिनरी आसा जेणी ते धरपाक जाय तांकां जर कडेन काडले, आमचे भुरगे ते आडोवपाक गेले जाल्यार 5-6 मिनटां भितर पुलीस पावतात, 5-6 मिनटां भितर. पूण हांगा कंप्लेन करून सुद्दां स्क्वॅड जे तेणी तयार केला ते पावना. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ की शासन जे आसा ते जाणून बुजून हे सगळ्यो गजाली करता. लोकजागृती जाता. आज जर मंगेशी पिळो वाठारांत कांय दोंगर जर बंद केले आसत, हांवें तुमकां पयलीं सांगलां, साम दाम दंड भेद ह्यो निती आमी वापरल्या. हांव एक आदवोगाद, म्हाका हातांत कायदो घेणें सोबना, पूण ज्या वेळाचेर गांवच्या लोकांचेर हल्लो जाता तेन्ना कायदो हातांत घेवप हें दुष्कृत्य न्ही, किंवा दीस इज नॉट ए इल्लिगल एक्शन. हांव कायद्याची जवळ जवळ गेलीं 35 वर्सां कायद्याचो पुजारक. म्हाजी जेन्ना ही परिस्थिती जाता तेन्ना सामान्य न शिकलेलो मनीस कितें करतलो? कित्याक सरते शेवटी हे दोंगर तेतूंच्यान जे उदकाची बाकीची निर्मिती जाता तेजेर सगळ्या गांव वाठाराच्या लोकांचें पोट भरता. आज आमचे व्हाळ जे आसा ते दिश्टीक पडना. हे अंटायर उदकाचे फ्लो जे आसा ते बंद केल्यात. दोंगर दिसा दवळे कापतात, मशिनरी हाडून व्हडली व्हडली कापता, आनी रातचे 1 ते 5 पर्यंत काम केलें. आमी लोक वयर गेले आनी जर आमी त्या लोकांक घट धरून जर आडायले, वेळ प्रसंगी 1-2 पडली कानपडाचेर, जाल्यार ताबडतोब ते पुलीस येतात, केशी जातात. आतां आमच्याच गांवचे भुरगे जे शिकून तरणाटे सारके 20, 22, 23 वर्सांचे, तांकां म्हयन्याक 2 फावटी कोर्ट कचेरी करचे पडटा. क्रिमिनल केसीस, सिवील सूट. पूण तरी आसतना भुरग्यांची हें आसा, खडगंड हें आसा पिळो वाठारांतल्या हेंची, की आमी झगडटाले हेंचे लोकांक. दिवकार बाब, तुम्ही उदो एक मुद्दो उपस्थित केलो की ऑर्चर्ड डेव्हलप जाता म्हणून. तुम्ही तुमची वळख करून दितना सांगलें की तुम्ही MG पक्षाचे, सो तुमचोच प्रतिनिधी हांगा आसा. हांगा तुम्ही अशें मंचार उलोवचे परस तुमच्या उमेद आमदाराक सांगून हें काम करून घेवंक शकना. कायद्यान बदल जावपाक जाय आसता. सो ते तुमी करून घेवंक जाय न्हू. तुमचो पक्ष सरकारान आसा. आमचो पक्ष सरकारान आसा, बरोबर आसा. तुमचे हे सरकार आमी भाग सुद्दां आसले ते आमी एक 3 आमदार आसात, ते बाकीचे 21 आमदार म्हणल्यार भितर 2 मंत्री आसात. तुमी 2 मंत्री आसले म्हणून तेंच्यांनी जो विचार सुद्दां मांडलो तो ते मेजॉरिटीन तांकां पटोवंक जाय. आमी पक्षाच्या वतीन आमच्या आमदारांक सांगतात, ते तेंच्यांनी विचार मांडलेले आसत जाल्यार बाकीच्यांक सगळ्यांक पटल्या नंतर ते कायद्यान रुपांतर जावंक जाय. जल्मी बाब, उदळ तुम्ही एक मुद्दो उपस्थित केलो की जी कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचे घर अशें म्हणलेलें, आनी आतां कूळ मुणकार कायद्यांत बदल केला. सरकार एके वटेन जी इलिगल घरां बांदल्या 30-40 वर्सां पयलीं ती आतां लिगलायज करता, आनी जे 40-80-100 वर्सां पयलीं जे जमीन थंय रोयतात जावं कितें करतात तांच्या कायद्यान कितें तरी बदल करून तांकां त्या जमनी भायले करूंक सोदतात. हो विपर्यास कसो कित्याक चल्ला? हें सगळें सद्याच्या गव्हर्मेंटान मतांचें राजकारण केल्लें आसात. मतां मेळपा खातीर इल्लिगल गोश्टी करून आपले मतदार तयार करप हें चल्लेलें आसात. म्हणून जो पर्यंत ह्या भागाचो रिजनल प्लॅन सारको प्लॅन तयार जायनात, कूळ मुणकाराचो विशय तडीच लायना, तो पर्यंत खंयच्योच गोश्टी अश्यो इल्लिगल गोश्टी जावपाक जायनात हें आमचें म्हणणें आसात. ताका लागून जो 1975 जो टेनन्सी एक्ट आसा तो इम्प्लिमेंट करून कुळांच्यो जमनी कुळांक दिवपाक जाय. आनी ज्यो इल्लिगल घरां ते लिगल करता म्हणटात तें म्हाका पटकूच नात. इल्लिगल गोश्टी लिगल कशें करतले? आज प्रियळ मतदारसंघात आमी हांगा भासाभास करतना बरेचशे मुद्दे उपस्थित जाले. तातूंत एक मुद्दो असो उपस्थित जालो की हांगा परप्रांतीय आयल्यात आनी परप्रांतीयांक चड रोजगार मेळटा, आनी जर आमचे लोक ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, पदव्युत्तर सुद्दां शिक्षण मेळिल्ले असले जाल्यार तांकां कमी प्रमाणात पगार दितात, आनी हो तरणाट्याचो एक भशेन अन्याय जाता. त्या खातीर एक एज्युकेशन आपले एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आसची अशी तांणी मागणी केल्या. षडयंत्र रचलां म्हणटा सरकारान. जे जमनी रोयताले, जे कूळ आशिल्ले तांकां भायरे करपाचे, आनी मतां खातीर हो एक खटाटोप चल्ला अशें ते म्हणटात. एक विचार असो मांडलो की मतदारांक चिड्डितात, फटयतात, जे आश्वासन दितात, मुद्दे उपस्थित करतात, ते मुद्दे घेवन फुडें वचात आनी त्याच मुद्द्यांचेर लोकांक खोशी करात. हो प्रियळ मतदारसंघात जो आमी आज
भासाभास करून तुमच्या मुखार प्रोग्राम हाडलो तातूंतल्यान तुमकांय खुबशे मुद्दे तुमच्या तकलेंत येता आसतले, पूण अशें म्हणूं नाकात की कितें फायदो आसा जर एका पक्षाचोच मनीस म्हणटा की आपलो पक्ष करूंक शकना जाल्यार आपूण सादो मतदार कितें करतलो अशें म्हणून ओगी रावं नाकात. वेंचणूक जाहीर जावना पूण ज्या दिसा ती जातली ती तुमकां तारीख कळटली. तुमच्या दारान तुमकां तुमचें कार्ड येतलें, नंबर येतलो, पोलिंग बूथ येतलें. तुम्ही सकाळी 7 ते 5 मदीं भायर सरून हे फावट गोंयांतलें मतदान 100% लागीं हाडात. 100% जायना जाल्यार लागीं तरी हाडात आनी मोठ्या प्रमाणात मतदान करून कसल्याच भूल थापांक बळी पडचे ना अशें हांव समजता. स्टुडंटाचे कार्यावळीक हांगा तुमी हजर रावले आनी आपले विचार मांडले त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. अमेया डेरी एंटरप्रायज बाय अबाब इंडस्ट्रीज हांणी ही पुरस्कृत केल्ली कार्यावळ आयज आमी मंगिरीश यूथ क्लब हांगा आयोजीत केल्या. त्या मंगिरीश यूथ क्लबाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.